Jesus. Thank you, Lord. Yes, Sister Anna. Yes, Sister Anna. Do. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, thank you for your presence. Take complete authority of this session. Thank you for using our vocal cord. Let every word spoken here be yours and nothing of mine. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sister Nancy, yeah, thank you, Holy Spirit. सो आयज न्हू आमी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी हे शिकया लायक आमी जायते पावटी कन्फेशन करता न्हू स्क्रिप्चर कन्फेस करता करेक्ट थँक यू जीसस पण जायते पावटी न्हू आमी स्क्रिप्चर न्हू कॉन्ट्रडिक्टिंग टू द वर्ड ओके सपोज we'll learn today. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay, आता first scripture share करता 2 Corinthians 2:11. हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता to keep Satan from taking advantage of us, for we are not ignorant of his schemes. सो आमी दर एक दिसा देवाचें उतर शिकता देवाची नॉलेज आमी घेता थँक यू जीसस देवाची नॉलेज घेता दर एक दिसा आमी हे सेशनाक जॉयन जाता वो हुंचे टिचींग एटेंड करता कित्याक एटेंड करता आमकां आमचे कवनंट रायट्स जाणा जावपाक रायट to know our covenant rights, to know our identity in Christ Jesus, right? So that we know the wiles of the devil. कित्याक devil आमकां केन्ना attack करता जेन्ना आमी ignorant हाय तेन्ना right when we don't know our inheritance जेन्ना आमकां आमचे inheritance खबर ना जेन्ना आमकां आमचे covenant right खबर ना जेन्ना आमकां खबर ना की आमकां भोगशिल्ल्याय आमकां आमचो बाप कितलो आमचो मोग करता तेन्ना सोयतान आमकां फोट्यो दिता रायट इफ सपोज आमी इग्नरंट हाय आमकां नॉलेज ना जाल्यार आनी तेकाच लागून आमी देवाचें उतर फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आमी शिकता करेक्ट इतलीं वर्सां आमी आमचे सोलाक आनी कितें फीट कोत्तालीं सेकेंड हँड इन्फॉर्मेशन आत दवरल्यार ते सिकनस तुजेर येतले रायट तुज्यांनी कास्ट आवट करूंक जायना सगळें सेकेंड हँड इन्फॉर्मेशन फीड केल्लें सारकें पूण आतां आमकां देवाचें उतर सांगता टू कीप Satan from gaining the advantage over us, for we are not ignorant of his wiles.
थँक यू जीसस. सो आमी दर एक दिसा हिंगा येता, देवाचो मोग आमी चागता, देवाची पवित्र आत्मा आमकां देवाचो मोग आमकां कळयता, आमकां देवाच्या उतराची आमकां नॉलेज दिता, जाणवाय दिता. थँक यू जीसस. एग्जाम्पल पयलीं आमकां खबर आसना रायट, आमकां दिसतालें राग, जेलसी, यू नो, दुयेंस, ओ दर तूं लायक बिटरनस, ओ जेलस हांव म्हणजे इमोशन्स दिसताली रायट. आमी म्हणटाली इट इज ओके टू गेट जेलस, इट इज ओके टू गेट एंग्री, करेक्ट. पूण हे सगळें डिमॉनीक न्हू आमकां जेम्स 3 आमी शिकल्या. सो आतां सोयतानान आमकां डिसीव करूंक जाता ना न्हू, पूण जायते जाग्यांनी न्हू आजुनी आमी डिसेप्शनार हाय. ओके, सो आयज तेजे वयरूच शिकया. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. आतां आमी दर एक दिसा देवाचें उतर कन्फेस करता, एक खंयचे प्रॉमीस घेता आनी आमी कन्फेस करता रायट. आनी जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आहा, करेक्ट. आनी जायते पावटी दिसाक आमी कितलीशींच युजलेस उतरां उलयनाय, आयडल उतरां उलयनाय. थँक यू जीसस. आनी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता मॅथ्यूवान, थँक यू होली स्पिरीट. मॅथ्यूवान आमकां देवाचें उतर सांगता, यू कॅन बी शुअर दॅट ऑन जजमेंट डे यू वील हॅव टू गीव account of every useless word you have spoken. दुसरे कंपेर केल्यार आमकां सांगता, I tell you this, one day God will judge everybody on that day. He will ask you about every useless word that you have spoken, right? Yes. So आमकां आमच्या उतराचो अकाउंट दिवचो पडटलो, रायट. आनी दिसाक कितलींशीं आमी अनप्रोडक्टीव उतरां उलयनाय. आतां अनप्रोडक्टीव आयडल उतरां म्हणजे विच आर नॉट अलायन्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड. आतां देवाचें उतर म्हणटा तूं स्ट्रॉंग आहा, ओके. जॉयल 3:10 जरी तर घेवशी थिंगा म्हणटा लेट द वीक से स्ट्रॉंग, रायट. पूण आमी म्हणटाय म्हज्यान आनी जायना, आयज म्हाका कितले विकनस फील जाता. सो आमी कितें उलयताय, प्रोडक्टीव वा अनप्रोडक्टीव वर्ड्स. Unproductive words. Thank you, Jesus. जायते फावटी आमी नेम्सूय दवरताय न्हू, ओ बॉन्ड good for nothing, useless, fit for nothing. Thank you, Jesus. आनी जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर हा, रायट. Proverbs 18:21 आमकां सांगता, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. आनी जायते पावटी न्हू आमकां सोयतान फोट दिताय, अशें दिता की सोत करून दिता, आमकां डिसेप्शन दिता. कित्याक आजुनी जायते एरियान आमची मायंड ब्लायंडेड आहा. थँक यू जीसस. आतां कन्फेशन म्हणजे कितें न्हू, कन्फेशन म्हणजे आतां आमकां फेथ डेक्लेरेशन आमी खंयचे प्रॉमिसीस घेता. जरी तर आमी वायट बूक वाचता न्हू, वायट बुकाचे आमकां कन्सर्नींग फियर आहा वो आमचे आयडेंटिटीचे वयर आमी कन्फेशन घेता न्हू देवाच्या उतराची प्रॉमिसीस. सो आतां कन्फेशन म्हणजे कितें जाण तूं, कन्फेशन म्हणजे तूं अग्री जाता, ओके. तूं अग्री जाता, तूं अक्नॉलेज करता की वोय हे जेजून सगळें सोपाटलें, हांव हें मानून घेता, हांव अक्नॉलेज करता. सो कन्फेशन इज फेथ, ओके. कन्फेशन इज अ फेथ ऑफ अग्रीमेंट or faith confirmation to the written word of God, की तूं कन्फर्म करता. आतां आमी केन्ना कन्फेशन करतलीं, ओन्ली जेन्ना आमी बिलीव करतलीं, रायट. इफ सपोज तूं बिलीव कोन्ना जाल्यार तूं तोंडांतल्यान कितें कन्फेस करतलें ना. पळय रोमन्स 10:9-11 सिस्टर येना वाचता.
Amen. Thank you, Jesus. So Roman 10s clearly Sankta, because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing his power, authority and majesty as God, म्हणजे तू acknowledge करता, right? To manun घेता and believe in your heart that God raised him from dead, you will be saved. To believe करता म्हणून तू उलयता, right? Thank you, Jesus. आमकां आनीकूय स्क्रिप्चर सांगता, thank you, Jesus. 2 Corinthians 4:13 आमकां सांगता, believing in heart and confessing with your mouth. Thank you, Jesus. So confession म्हणजे कितें? Confession म्हणजे तूं agree जाता. जे कितें तूं म्हणटा, जे कितें promises आहाय जे जेजून सोपाटले सगळे, तूं तेंकां agree जाता, तूं तेंकां confirm करता. Understand जालें न्हू? तूं agree जाता that God has done. And so you're confessing those things to come to pass in your life. Okay? आता deceptionाचेर या. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inchan understand झाले न्हू? Thank you, Jesus. So first, आमी जायते पावटी scripture म्हणटाय, right? I can do all things to Christ who strengthens me, right? म्हणटाय पूण जायते पावटी आमकां आमी डिसीव जाताय कित्याक आमी लायज एक्सेप्ट करताय कसले लायज की God does not love me, God don't hear my prayer, I am good for nothing, I cannot do this, I don't have this gift म्हणनाय so first कितें जाणटू never again will I confess I cannot. Oh, I can't. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा I can do all things to Christ who strengthen me. So when we confess, we can do all things to Christ who strengthen you. आणि हे आता all things म्हणजे कितें गाय? We have to know na what all things are there that we can do through Christ. So कितें तें जाणटू God wants us to say तो आमकां चोवपाक सोदता जशें तेणें आपल्याच्या प्रॉमिसांनी बरयलां इफ सपोज गॉड म्हणटा दॅट यू कॅन मॅनिफेस्ट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट सो आमी म्हणपाक जाय येस लॉर्ड आय कॅन मॅनिफेस्ट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट लव पीस जॉय पूण आमी म्हणटाय म्हज्यान जायना रायट आय कांट डू इट आय एम नॉट फिट फॉर इट आय एम गिल्टी आय एम अ सिनर देव म्हणटा यू कॅन ओवरकम इवल with good and तू agree जाता आणि म्हणटा yes lord I can overcome evil with good देव म्हणटा you are victorious and तू म्हणटा yes lord if you are saying I am victorious and yes I can be that victorious person if God says I am the head yes lord I am the head thank you Jesus understand जाता न्हू Thank you, Jesus. पूण जायते पावटी आमी कोत्ताय गाय देव म्हणटा if God says I can move mountains in the name of Jesus, yes Lord I can move mountains in the name of Jesus. I can do all things through Christ who strengthen me. पूण आमी mountains move कोत्ताय ओ आमी mountainsaचे discussion कोत्ताय
आता हिंगा Mark 11 verse 23 आमका सांगता, I tell you this, a person could say to this mountain, move and throw yourself into the sea. Then it will happen like he says, but he must not let other ideas come into his mind. होरे जातले काय मुकोडे? If suppose I केले आणि कांयच म्हाका दिसना जाल्यार म्हाका हा गाय तो faith. So आमी scripture really believe करून confess कोत्ताव ओ आमी deception accept कोत्ताव, lies accept कोत्ताव. कित्याक देव म्हणटा, God says that my child, you can move the mountains in the name of Jesus if you believe. Thank you, Jesus. If God says I can share the good news to the world, so I can share the good news of Christ with the help of the Holy Spirit. पूण जायते पावटी आमकां deception जायना, ना म्हज्यान जायना. I can't do, म्हज्यान cast out prayer जायना, म्हज्यान prayer करपाक जायना, म्हज्यान forgive करपाक जायना, हांव चड weak आसा, मुको तें जायना. आमी जायते पावटी कंपेर पासून करता, रायट? म्हाका हे टॅलंट ना, म्हाका हो गिफ्ट ना. म्हणना थँक यू जीसस. तांकां कोण डिसीव करता हिंगा? थँक यू जीसस. जायते पावटी देवाचें उतर दिवपाक फुडें सरपाक आमी कितल्यो फोटो एक्सेप्ट करताय. आनी जितले पावटी आमी कंपेर करताव न्हू, आमी आमकांच लिमीट करताव. थँक यू जीसस. जितले पावटी आमी दुसऱ्यांक कंपेर करता, आमी म्हणटाय, गॉड यू आर अ लायर. तुवें तेका बरो रोचला आनी म्हाका बरो रोचूंक ना. आनी कोण खोशी जाता? डेवल इज व्हेरी हॅपी when you use your words against yourself. कित्याक जितले पावटी आमी म्हणटाय आय कांट डू, थँक यू जीसस, तितले पावटी आमी कोणाची खोशी करताय? सैतानाची. कित्याक जेजू म्हणटा, देवाचो उतर म्हणटा, that we are chosen. God says you are a chosen, appointed by Jesus to bear his fruits. If तो म्हणटा, then I can do all things through Christ who strengthen me. कित्याक जेतले पावटी तूं म्हणटा पळय, when I say what Jesus say, and जेजू म्हणटा, you are chosen, you are appointed to bear the fruits, you are beloved, you are my child. You are the righteousness of God in Christ Jesus. So जेन्ना जेजू म्हणटा, when I say what Jesus says, Jesus will also say what I say. आता जितले पावटी हांव म्हणटा, I am the salt of the earth, I am the light of the earth, I am the child of God, I am the daughter of Most High God, I am His workmanship. आता जेजू कितें म्हणटा? Jesus will also say what I say. Both will agree and Holy Spirit will bring the manifestation. पूण जेन्ना तूं म्हणटा, I can't do this, I am not fit for this. Thank you, Jesus. Understand जाताय न्हू? Thank you, Holy. So first I understand जाले? Thank you, Jesus. So second, no, Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. पूण जायते पावटी आमी लेक उलयनाय. I don't have job. I have finance problem. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So second, no, आमकां देवाचें उतर सांगता, never again will I confess lack. For my God shall supply all my needs according to his glorious riches in Christ. आता कोणूय म्हणटलो, no, I can see lack, I can see financial statement, I can see no job.
पूण जेजूक जितले फावटी मुखार ब्लायंड मनीस दिसतालो तो म्हणटालो ब्लायंड कहो जालो कितकोन जालो बेरो कितकोन जालो लेप्रोसी कितकोन जालो वो तो कितें कोत्तालो फेथ उलयतालो रायट थँक यू जीजस सो आमकांय आयज पवित्र आत्मो सांगता डोंट ओपन युअर माउथ टू कन्फेस लॅक एग्जाम्पल शेअर करता ओके एक थँक्यू जीजस एक न्हू प्रिचर आहलोलो ओके आनी तेजे मिनिस्ट्रीन आहले लायक एट जाण मनीस आहले आनी तेजेशी न्हू लायक फॅक्ट्स कांयच पयशे आसोंक नाय ओके आनी तेजी फॅमिली आहली हीज वायफ अँड किड्स आनी हे जे तेजे मिनिस्ट्रीचे मनीस आहले न्हू सोगले तेचे कोलिग्स ते न्हू सोगले एवरीडे एकठांय जेयताले आनी एक दीस येयलो की तांच्या घरान कांयच ना ओके लंच टायमार तेंच्याशी कांयच ना आनी तेजी बायलेन ते पास्टराक सांगले आयज आमचेशीन्स कांयच ना फकत एमटी वेसल दवरले डायनींग टेबलार आनी तो न्हू स्मायल कोत्ता तो म्हणटा यो सगळीं बसया आनी देवाक दिनवास दिया आनी आतां बायलेक खबर आहा आनी घोवाक खबर आहा की डायनींग टेबलार आतां सोगले बसले पूण ते वेसल्सांनी त्या आयदनांनी जेवण ना कांयच ना थँक्यू जीस आनी तो न्हू ते सुवातेर न्हू आतां कोणू आहल्या तेंचे आतां दुसरे कोलिग्स आहाय भुरगीं आहाय जाल्यार मातशें वरी जावचें ना कांय जेवण ना म्हणून तो कितें कोत्ता तो न्हू देवाक आर्गां दिता की आयज तुवें आमकां सफिशंट जेवण दिलां टेस्टी जेवण दिलां आनी तेच वखताक न्हू कोण डोर बेल मारता आनी तो वयता ओपन कोत्ता न्हू थिंगां न्हू दोन बायलो येताय व्हडले माथ्यार पाटेशें घेवन आनी तो म्हणटा लायक कोण तुमी तेन्ना न्हू त्यो सांगताय की देवान तांकां इन्स्ट्रक्ट केला दे सॉ गॉड इन द ड्रीम की तुका हें जेवण प्रोवायड करपाक थँक्यू जीजस सी आमी न्हू हे एरियान आमची मायंड रिन्यू करपाक गरजेची इफ सपोज देवाचें उतर सांगता माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स according to his riches in glory by Christ Jesus. So he's supplying all the needs spiritually, naturally. So आमी confess करूंक जाय, yes Lord, our every need is supplied. We should not speak the fact. Don't open your mouth and say that I'm lacking. Just confess I'm abundantly supplied. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ani, thank you, Jesus. आता even example, okay? जेन्ना देवान हो संवसार रचलोलो ओके सिस्टर येना वाचता जेनेसीस 1 2 3 Thank you, Jesus. So, inga देवाक सगळें दिसतालें the earth was formless, right? There was darkness. But did God, देवान म्हणलें darkness पयस सोर? What he said? Let there be light. तो problem उलयलो थिंगा? Lack उलयलो? तो उलयलो light, right? Thank you, Jesus. Okay, आनीकूय example share करता. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, brother. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you, Jesus. Okay. आनीकूय example share करता. Okay. हिंगा आता numbers
आमकां दिसून येता हिंगाची स्टोरी फर्स्ट सांगता. हिंगा जेन्ना इज्रायलाइट्स जेन्ना विल्डरनसान आहले तेमी स्पायस धाडलोले रायट 12 स्पायस धाडलोले करेक्ट टू चेक द लँड ते या ते लँड चेक करपाक की ते लँड कशें आहा सगळें कितें देवान सांगलोलें तेंकां गो एंड पोजेस द लँड पूण तेमी देवाशी ते प्लॅन घेवन येयले आमकां ते लँड फर्स्ट स्पाय करूंक जाय सो सांगलें देवान 12 स्पायस धाडले ओके आनी हो स्पायसांचो रिपोर्ट येस सिस्टर येना Amen. Thank you, Jesus. आतां हिंगा हे जे 12 स्पायस गेल्ले तेमी सगळ्यांनी रिपोर्ट हाडलो रायट तेमी सांगले की थँक यू जीसस दॅट लँड इज वेल फोर्टिफाईड रायट थँक यू जीसस मागीर कॅलेबन सांगले तेंकां स्टॉप कंप्लेनिंग आमी वचोन अटॅक करून ते लँड घेवया सारकें वी आर स्ट्रॉंगर म्हणटेने वी आर स्ट्रॉंग इनफ टू कॉन्क्युअर इट पूण जे दुसरे मनीस आहलोले कॅलबा वांगडा तेमी कितें सांगलें ना ते चड पावरफूल हाय सारकें आनी तेमी हो फॉल्स रिपोर्ट दिलो की ते लँडार कांयच उत्पन्न जायना आमकां पावपा आमचे आमच्या लोकांक पावपा सारकें तेंची पोटां भरपा सारकें कांयच उत्पन्न जायना आनी तिंगा जायंट्स आहाय आनी तांचे फुडें आमी ग्रास हॉपर रायट सो ते कितें उलयले लॅक उलयले रायट फॅक्ट उलयले रायट कित्याक ट्रूथ जावन आहलें देवान ऑलरेडी तांकां गो एंड पोजेस द लँड सांगलोलें आनी ट्रूथ कितें जाणा थँक यू जीजस जेन्ना जेन्ना ते वयताय थिंगा ते लँड पोजेस करपाक वयताय आफ्टर 40 इयर्स जी जर्नी 11 डेजाची आहलोली ती 40 इयर्सान ते वयताय थिंगा आनी थिंगा न्हू हे रेहब आसता ते रेहब तांकां सांगता सिस्टर येना वाचता
Amen. So जे 12 स्पायज रिपोर्ट घेऊन गेले ते मी कितें सांगलोले आमी तेंच्या मुखार ग्रास हॉपर रायट थँक यू जीजस जे 12 स्पायज गेलोले तितूंतले तेमी सांगलोले की आमी तांचे मुखार ग्रास हॉपर रायट ते चोड आमच्याकीन स्ट्रॉंग आनी ते लॅक उलयताले रायट अनबिलीफ उलयताले फॅक्ट उलयताले आनी एकाच लागून ते 40 years उरले न्हू विल्डरनसान 11 डेजाची जर्नी आहलोली आनी थँक यू जीजस आनी लँड ऑफ कॅनाचो लोक तेंच्या बोद्यान कितें चिंत्तालो हिंगा पळय ही बायल सांगता राहाब सांगता तेंकां आय नो दॅट द लॉर्ड हॅज गिवन यू दीस लँड तेंकां खबर आहली की देवान हें लँड ऑलरेडी तेंकां पोजेस करून दवरला एवरी वन इन द कंट्री इज टेरिफायड ऑफ यू पूण ते कितें उलयताले ट्रूथ ओ लॅक Thank you, Jesus. Truth was everyone in the country is terrified of you. We have heard how the Lord dried up the Red Sea in front of you when you were leaving Egypt. We have also heard how you killed Shion and Og, the two Amorites king east of Jordan. We were afraid as soon as we heard about it. We have all lost our courage because of you. The Lord your God is God in heaven, above and there on earth. ते ऑलरेडी तेंकां भिताले रायट कित्याक तेंकां खबर आहलो देवाचो हात तेंचेर आहा म्हणून करेक्ट आनी आमचे जिवितांत तेच सांगता देवाचें उतर म्हणटा आय विल सप्लाय ऑल युअर नीड्स पूण आमी ते पळयता आमी लॅक पळयता आमचो फायनान्शियल स्टेटमेंट पळयता नो जॉब आहा तें पळयता देवाचें उतर म्हणटा Jesus Christ has redeemed us from spiritual death, from poverty. For poverty, Jesus Christ has given us riches, right? His wealth. 2 Corinthians 8 आमकां सांगता की तो पुअर जालो. Thank you, Jesus. Jesus was made poor that I, through his poverty, might have abundance. देवाचें उतर आमकां सामसान सांगता द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट इज आर शेपर्ड सो वी लॅक नथींग पूण आमी लॅक उलयता वो आमी ट्रूथ उलयता पळय हिंगा ट्रूथ कितें आहलें ते ऑलरेडी तेंकां भिताले तेंकां खबर आहलो हांचो देवाक पदवी हा रेड सियान डिपार्ट करून हांकां सुके जमनींतल्यान हाडले Thank you, Jesus. Inga बरयला न्हू we were afraid as soon as we heard about it. कित्याक तेन म्हणलें न्हू this land was given to you, correct? I know that the Lord has given you this land. पूण जेन्ना हे 12 spies येयले तेमी कितें म्हणलें we felt as small as grasshopper. And that is how we must have looked to them. पूण ते तेंकां ग्रास हॉपराचे नदरेन पळयताले वो ते तेंकां पळयताले देवाचे नदरेन द लॉर्ड युअर गॉड इज गॉड इन हेवन अबाव अँड हियर ऑन अर्थ हुंचे नदरेन पळयताले थँक यू जीसस सो आतांय आमी लॅक उलोवपाक जाय फॉर सिकनेस जीसस हॅज गिवन अस हेल्थ हिलींग थँक यू जीसस इंगाय पळय थँक यू लॉर्ड जीसस आतां जेजून आय थिंक हांवें स्क्रिप्चर घातली ना जेजून जेन्ना ब्रेड मल्टिप्लाय केलें करेक्ट थिंगा कितले उणे आहले थँक यू जीजस एंड देन लोक कितलो आहलोलो ओन्ली मॅनाचे काउंट धरले 5000 रायट सो बायलांक भुरग्यांक धरून ऑलमोस्ट 10 to 15,000 एंड देन आनी मागीर तो रोडलो इतले जाणांक कित करून हांव जेवण दितलो what he did he thanked God right he took the loaves yes and he thanked Lord
आनी मागीर ते मल्टिप्लाय जाले रायट. सो थँक यू जीजस. आयज पवित्र आत्मा आमकां तेंच सांगता, Jesus did not spoke lack when he multiplied the bread. Thank you Jesus. सो आमी कितें कन्फेस कोत्ता न्हू, आतां आमी फेथ डेक्लरेशन घेता. वायट बूक आमकां आहा, वायट बुकाचें आमी फेथ डेक्लरेशन घेता. थँक यू जीजस. आमी तें आतां अग्री जाता रायट, अक्नॉलेज कोत्ता रायट. रोमन्स 10 आमकां सांगता, तूं आतां अक्नॉलेज कोत्ता, अग्री जाता, एक्सेप्ट कोत्ता की होरे जेजून सोपाटलां आनी हें सोपाटलां म्हणून हांव कन्फेस कोत्ता. थँक यू जीजस. अंडरस्टँड जालें? Thank you, Lord Jesus. So, first, never again I will say I cannot do, correct? I can't or I cannot do. Second, never again will I confess that I have lack. Thank you, Jesus. जे कितें तुका फॅक्ट्स दिसता, यू कन्फेस वॉट यू वॉन्ट टू बिलीव. आतां देवाक थिंगा संवसार रचता आसतना सगळें दिसतालें रायट. इट वॉज एम्प्टी, वॉयड, डार्कनेस. पूण तो कितें उलयलो? लॅक उलयलो, डार्कनेस उलयलो ना. तेणें म्हणलें लेट देर बी लायट. इवन जेन्ना तेजी जेजूची अर्थली मिनिस्ट्री, तेणें लॅप्रसी मनशाक पळयलो, ओ ब्लायंड, ओ डेफ. तेणें म्हणलें ब्लायंड, हाव यू गॉट ब्लायंड, वेन यू गॉट ब्लायंड. ओ तो उलयलो फेथ, वॉट ही वॉन्ट टू सी. थँक यू जीजस. आणि थर्ड न्हू, नेवर अगेन विल आय कन्फेस फियर. थँक यू जीजस. फियर आमकां रोखडेंच येता रायट. आमी म्हणटाय आमकां हायटीची फोबिया आहा, आमकां एसली फोबिया आहा, तेसली फोबिया आहा, करेक्ट. फियर. थँक यू जीजस. आनी फियर म्हणजे कितें? येस, correct. Thank you, Jesus. Okay, fear is demonic, and fear is also, you know, accepting faulty evidence. Fear म्हणजे जेन्ना फोट तूं एक्सेप्ट कोत्ता. फर्स्ट फियर आमकां खूंय दिसून येता. आतां जेनेसीस, ओके. आतां बिफोर डिसओबी जावच न्हू पयलीं एडम एंड एव नेकड आहलोली. They were naked only, right? Before, accepting the lies of enemy, before eating the fruit. Correct? पूण जेन्ना सोयतान तांकां फोट दिता, रायट? आनी ते फळ खाताय, फोट एक्सेप्ट करून. तो तांकां फोट दिता न्हू, तुमकां खरेंच सांगलां हें फळ खायनाका, हें फळ खायल्यार खरेंच मरतली तुमी. तो एक कॉशन कोत्ता, रायट? एक थॉट दिता, रायट? आनी जेन्ना एव ती थॉट एक्सेप्ट कोत्ता, तेन्ना दे ईट, रायट? दे डिसओबे गॉड. कित्याक देवान सांगलेलें, जेन्ना तूं तें फळ खातलें, यू वील शुअरली डाय, म्हणजे स्पिरिच्युअल डेथ. थँक यू जीजस. सिस्टर एना वाचता? Yes, Genesis chapter 3, verse 8 to 11. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So देव तेंकोडे विचारता, रायट? तुम कित्याक लिपला? आनी तो कितें म्हणटा? I was afraid and hid from you because I was naked. पूण पयलीं ती नेकड आहलोली, पूण पयलीं केन्ना ती लिपोंक नाय, रायट? पूण जेन्ना तेमी फोट एक्सेप्ट केली, सोयतानाची डिसओबे जाली, तेन्ना तांची स्पिरिच्युअल डेथ जाली, करेक्ट?
तेमी फोट एक्सेप्ट केली आणि मागीर तांकां तेंची नेकडनेस दिसली आणि ती लिपली देवा कडच्यान. दे गॉट अफ्रेड, फियर भितर सरलो. आनी देव तांकोडे विचारता who told you? म्हणजे देवाक खबर आहा कोणे तरी येवन फोट दिवन गेलो, रायट? थँक यू जीजस. सो फियर केन्ना स्टार्ट जाता जेन्ना आमी फोट एक्सेप्ट करता. Thank you, Jesus. Fear is also accepting faulty evidence which is appearing to be real. And 2 Timothy 1:7 आमकां सांगता, for God has not given us spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. पूण जितले पावटी आमी वर्ल्डली न्यूज आयकता, सपोज एक्झाम्पल आतां न्यूजार येयलां की आनीक वायरस येवचो आसा म्हणून, इमिडिएटली कितें जातलें? You will start confessing. आवय आतां कितें जातलें? पोतून स्टार्ट जातलें. करेक्ट? सो आतां कितें कन्फेस करताय आमी? फेथ ओ फियर? कित्याक सैतानाची लाय एक्सेप्ट केली न्हू. आनी ते घडये आमी विसरता की ग्रेटर वन इज इनसायड ऑफ अस, रायट? जॉन 4:4 आमकां सांगता. सो जितलो आमी वर्ल्डली न्यूज आयकतली, चोय वर्ल्ड आनी वर्डा मध्ये एल आहा, रायट? इन बिटवीन. जितले आमी ते एल एक्सेप्ट करता, द लायज ऑफ एनिमी, तितले आमी सैतानाक देर ओपन करता. थँक यू जीजस. सो ही आमची ड्युटी, instead of hearing the worldly news, to hear the word of God. कित्याक word of God आमकां कितें दिता? Power, love and sound mind. Because when we hear the truth, the written word of God, you will not have fear. But if you don't hear the truth, you hear the world, then we will accept the lies of enemy. Thank you, Jesus. So third one you understand झाले? Okay, आता fourth one. Fourth one नो, faith. आमी जायते पावटी आयकिला न्हू, आय विश म्हाका चड फेथ आहलोलो जाल्यार, ओ म्हाका ते मनशा भाशेन फेथ आहलो जाल्यार आय कुड हॅव सीन माय ब्रेक थ्रू. करेक्ट? Have you ever felt like that? If I just had more faith like that person, so I could have seen my breakthrough or my manifestation or my miracle. So what Holy Spirit is teaching us, never again will confess that I have lack of faith or I don't have enough of faith. कित्याक देवाचे उतर आमकां सांगता, God has dealt every man with the measure of faith. Sister वाचता Romans 12:3. So God has dealt to every man the measure of faith, right? The measure, correct? So now as a children of God, we should never say, right, I don't have faith. Oh, God has given that person more faith. तेका चड भावार्थ दिला आनी म्हाका थोडो भावार्थ दिला. ओ म्हाका त्या मनशा भाशेन भावार्थ ना. When we say this, we are saying, God, you are a liar. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा that he has dealt to every man the measure of faith. आता example, Sister Anna, if you're serving a soup, okay? If you're serving a soup आणि आम्ही आता measuring cup घेताय, okay? आणि त्या measuring cupaचे the measure of faith आहा.
And if you are serving the soup to all of us, you will use the same ladle, right? To dish it out. And the ladle will be the measure. So will everyone will get the same amount of soup? Or Sister Nancy will get more, I will get a little less. Thank you, Jesus. So exactly all, whoever believes, all born again Christian receive the same amount of faith. जितले फावटी आमी म्हणटाय देवा तुवें तेका चड भावार्थ दिला आनी म्हाका भावार्थ दिवंक ना तितले फावटी आमी म्हणटाय गॉड यू आर अ लायर. थँक यू जीसस. आणि देवाक न्हू ताचे उतर इज अबाव एवरीथिंग. Psalms 138 वाचता सिस्टर एना. Thank you, Jesus. You can see? Thank you, Jesus. Yeah, yeah. Thank you, Holy Spirit. 138, verse 2. No, no, no. Okay, sister, wait, I'll read from here. Thank you, Jesus. I will worship towards your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. म्हणजे देवाचे उतर सगल्याकीन व्हडलें. सो जितले फावटी आमी म्हणटा की म्हाका फेथ ना ते मनशाक चड फेथ आहा तितले फावटी आमी म्हणटाय देवा तुवें गॉड यू आर अ लायर. पूण देवाक ताचें उतर सगल्याकीन व्हडलें. Your word above all your name. For you, Lord, have magnified your word above all your name. कित्याक देवान न्हू आमकां सेम द मेजर ऑफ फेथ दिला. आतां हो फेथ वाडोवपाचें काम कोणाचें देवाचें? आमचें रायट. थँक यू जीसस. आनी फेथ म्हणजे कितें? Hebrews 11:1 आमकां सांगता now faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. Faith is always unseen. फेथ आमकां दिसून येना. आनी हो फेथूय बीन न्हू देवाचें एक फुक्याचें देणें. Ephesians 2:8 आमकां सांगता for by grace are you saved through faith and that not of yourself, it is a gift of God. So faith जावन आसा एक देवाचें देणें. It's a gift. आनी सिस्टर येना जेन्ना तूं कोणाक गिफ्ट दिता तूं तो फंक्शन ओ कितें काबार जालें म्हणटरी पोतून मागून व्हरता. Now the function is over, give me the gift. So you think God will ask that again? God will take it away from us? No, right? And your faith आमी कसो वाडयतली? Thank you, Jesus. By hearing and hearing the word of God, right? Faith कसो येता आमकां? देवाचें उतर आयकोन आयकोन येता. So then faith comes from hearing the message and the message comes through the preaching of Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आता suppose आमकां सगल्यांक muscles आहाय. We all have muscles. पण आमचे muscles सेम असता. Example, suppose एक muscle builder, okay? ताजे muscles तेका build करूंक जाय जाल्यार तो कितें करतलो? He'll go to the gym. One day he'll go and 6 months he'll not go.
and he'll get the best muscles, right? Thank you, Jesus. He has to put that labor, right? So, exactly, each time you hear or read God's word, you tell Holy Spirit to give you the understanding. What are we doing? You are feeding your faith. Thank you, Jesus. The more you feed yourself with the word of God, the more faith comes. Now we cannot say, right, that I don't have the faith that that person or that sister or that brother in Christ have. Because the word of God says we have been dealt with the measure of faith. Okay, I'll share one more scripture. Thank you, Jesus. Sister Anna, 2 Peter, what's the? As whose? Ours means whose? Only certain people? So it includes Sister Anna, you and me? Correct. So we are included. So if Saint Peter, the apostle, the measure of faith he had, do we have the same measure of faith? So we speak lack over here. And what the word of God saying, never again will I confess lack of faith. Because we have the first hand information written here, a precious faith of same kind as us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, which means of equal value of faith. We have the same faith that Peter used when he raised, it is in Acts, okay? He raised that Dorcas from dead, right? Even I shared one scripture here. Even his shadow, whenever his shadow fall, the people used to get healed. As a result of what the apostles were doing, sick people were carried out into the streets and placed on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Thank you, Jesus. So we also have the same faith Paul had, which Peter had. Thank you, Jesus. But do we confess that? Thank you, Jesus. Call Ulena. Thank you, Holy Spirit. See, we have given the same quality and same, thank you, Jesus, same quality and same quantity of faith. पुढे faith increase करपाचे feed करपाचे काम जेजूचे न्हू एक काम आमचे. Thank you, Jesus. जितले आमी देवाचे उतर आयकोता तितले आमकां भावार्थ येता, right? Now that women with the bleeding issue. Thank you, Jesus. Okay, I'll just share. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit has reminded me scriptures are not over here, okay? Uh, in Jeremiah 17, chapter 17, verse 14, आम्ही म्हणटाली न्हू, heal me, O Lord, and I shall be healed. Correct? That was Jesus, that time Jesus ह्या संवसाराक येवंक ना, right? And तेन्ना prayer कितें आसतलें? Heal me, O Lord, and I will be healed, right? Yeah. And जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आहलोलो, आमी जाणाय न्हू ते ब्लिडींग इश्यू आहलोली बायल. तिणें म्हणलें, if only I touch the hem, right? Or touch his cloak. Correct?
आणि तेका हो कॉन्फिडंट कसो येयलो, इतलो कॉन्फिडंट कसो येयलो, यू नो मार्क चॅप्टर 5 वर्स 27 आमकां सांगता, बिकॉज शी हर्ड. कितें आयकलें काय तिणें? तिणें आयकलें वॉट जीसस वॉज डुईंग, रायट? प्रिचिंग द वर्ड, healing, deliverance. सो तिका भावार्थ कसो येयलो? बिकॉज शी हर्ड, रायट? Thank you, Jesus. Now, Jesus is resurrected. Okay? He's already died, already finished everything, and now His resurrected power is inside of us. Romans 8:11 आमकां सांगता, जे आत्म्यान ते पवित्र आत्म्यान तेका जिवीत दिला तोच पवित्र आत्मा आमचे भितर हा. आणि 1 Peter 2:24 आमकां सांगता that by His wounds and stripes we are completely healed, right? सो आतां आमचे प्रेयर कशें जावपाक जाय, फेथ प्रेयर कशें जावपाक जाय? पास्ट टेन्स, करेक्ट. आणि ते बायलेक पळय फेथ येयलो कित्याक तिणें आयकलें. सो जितले पावटी आमी म्हणटाय न्हू, ते मनशाक चड फेथ आहा. म्हाका फेथ ना, पूण देवान आमकां द मेजर, सगल्यांक द मेजर ऑफ फेथ दिला. तो फेथ वाडोवपाचो काम आमचें. आनी कशी वाडयतलीं? जितले आमी देवाचें उतर आयकतलीं. थँक यू जिजस. जितले आमी देवाचें उतर आयकतलीं, जितले आमी काळजान दुबाव धरिनासतना तोंडांतल्यान कन्फेस करतलीं, सारकें? आतां इफ सपोज थँक यू जिजस. Suppose you are visiting a doctor, okay, to cure your disease, or buying the best of medicine, okay, is it going to cure your sickness? Just consulting one of the best doctor and taking the prescription, will it cure your sickness? Or you have to take that medication to cure? गेले म्हणटकीच ते मेडिसीन तुजे भितर वयतले, कुडीन वयतले, रोगतान हे जातले, and then you will start showing the results, right? Doctor will tell you दिसाक 2 पावटी घे, 3 पावटी घे, विकाक 5 दीस घे, 5 days मेडिसीन कंटिन्यू कर, सारकें? सो एक्झॅक्टली तेच भाशेन देवाचें उतर जितले पावटी आमी आमच्या तोंडांतल्यान कन्फेस कोत्ता, एक्सेप्ट कोत्ता, अक्नॉलेज कोत्ता, we will see the manifestation, seed time harvest. आणि हे फेथ वाडोवपाचें काम आमचें. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. अंडरस्टँड जालें? थँक यू जीसस. पळय हिंगा लास्ट स्क्रिप्चर पासून आमकां सांगता, थँक यू होली स्पिरिट, that the communication of thy faith may be effectful by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. So आमकां acknowledge करपाक गरजेचें. आतां हांवें कन्फेशन म्हणजे सांगलोलें that you are acknowledging, you are accepting the finished work of God. आनी तेकाच लागून तूं बिलीव कोत्ता आनी तूं कन्फेस कोत्ता. पूण जायते पावटी आमकां सैतान डिसीव कोत्ता. आमी कितलेच पावटी वायट बुकारे आमी हे कन्फेस कोत्ता, पूण आमी डिसीव जाता जेन्ना आमी लॅक उलयता, when we speak lack over ourselves. खंयचो एरिया आसूं. Thank you, Jesus. Whether it is your health, whether it is your finance, anything, God wants us to speak the truth, not lack, not the facts, but the truth. Thank you, Jesus. Understand झाले सगळ्यांक? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. See, God has given all of us the measure of faith. We just need to acknowledge what He have done already and begin to learn.
एवरी डे आमकां दिसाक 24 hours आहाय रायट. हे 24 hours आमी आमचे स्पिरिटाक कितें फीड कोत्ता, आमच्या सोलाक कितें फीड कोत्ता, वर्ल्डली फीड कोत्ता, ओ आमी आमचे स्पिरिटाक सोल थँक यू जिजस सोलाक आमी देवाचें उतर दिन रिन्यू कोत्ता आमची मायंड. थँक यू जिजस. सो चारूय अंडरस्टँड जाले. फर्स्ट जितले पावटी आमी कन्फेस कोत्ता that I can do all things through Christ who strengthen me. पूण मातशें सपोज सकाळचें कन्फेस कोत्ता थिंगा सांज जाता म्हणसर तूं म्हणटा ओ माय गॉड आय एम फीलिंग सो वीक, आय कांट डू this, I am not fit for this, I don't deserve this, I can't do this, I can't preach the word, I don't have that gift, I am not loved by God, I am not forgiven, I am feeling lazy. तूं आतां कितें उलयता that you can do all things through Christ who strengthen you? My mind is not stable, my mind is out. Munnai? Second, Philippians 4:19. Thank you, Jesus. Inga devacha utar munta, and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. हांव जाणा financial statement उलयता, सगळे उलयता, पूण देव कितें म्हणटा, you speak the truth, you speak what you want to speak, what you want to see. Open your mouth to speak abundance, not lack. So make sure don't confess lack over your life. Open your mouth and speak abundantly supplied in each and every area of your life. My womb is blessed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Third, आमकां सांगता, never again I will confess I have fear. And जायते पावटी आमी न्यूज आयकोता आनी immediately फियराचेंच डिस्कशन कोत्ता, रायट. फोर्थ एक्सेप्ट केली, रायट, सोयतानाची. Yeah, I'll give chance for everyone. Thank you, Jesus. And fourth is never again I will confess that I have lack of faith. Because देवाचे उतर सांगता आमकां सगल्यांक the measure of faith दिला. Thank you, Holy Spirit. Yes, Sister Rosie. Thank you, Jesus. And Brother Erasmo also. You had also raised your hand. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Rosie, for sharing. Thank you, Jesus. Yes, brother.
Training. Yeah. Correct. Tulek ulogna. Correct. Thank you, Jesus. And brother सोदा न्हू उडकास्तर. Thank you, Jesus. सोदांच न्हू जेन्ना डिले जाता न्हू, कितें डिले जाता, आमकां दिसता देव आमचे मागणें आयकना म्हणून. येता न्हू सैतान फोट घेवन येता. हय. पूण तेन्ना न्हू तूं न्हू सदां न्हू हे स्क्रिप्चराचेर नियाळ कर 2 Peter 3 आमकां सांगता ओके. थिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता की देव स्लो न्हू ताचे प्रॉमीस दवरपाक. The Lord is not slow in keeping his promises as some understand. कित्याक जायते फावटी आमी म्हणटाय दुसऱ्यांचे प्रेयर आन्सर जाता आनी आमचे कित्याक जायना. सो हिंगा देव म्हणटा हांव स्लो न्हू आपल्याचे प्रॉमीस दवरपाक. पूण तो कितें करता तो पेशंटली रावता. कित्याक रावता? तेका नाका आमी पॅरीश जालोलीं. तेका जाय आमी रिपेंट जालोलीं आनी रिपेंट म्हणजे कितें रिन्यूइंग आवर मायंड रायट. आतां हे टायमाक आतां तुका जे गॅप आहलोले ते टायमाक तुवें तुजें करेक्शन केलें रायट. तुवें तोंड ओपन करूंक ना लॅक उलोवपाक. तूं उलयला. येस. या. थँक यू जीसस. हं. थँक यू. सो थँक यू जीसस. सो आतां एक्झॅक्टली न्हू चोय ब्रदर आतां तूं तो स्क्रिप्चर म्हणटालो आनी हिंगा पळय आमकां सांगता वेन आय से वॉट जीसस सेज Jesus also will say what I say. जें कितें तुवें कन्फेस केलां काळजान तुका दोन नासतना भावतान कन्फेस केलां तें जेजून म्हणलां. आतां जेजू ओके आनी तूं अग्री जाताय आनी पवित्र आत्मो मॅनिफेस्टेशन करता. अंडरस्टँड जालो न्हू. आनी आमी कित्याक कन्फेस कोत्ताय कित्याक आमी बिलीव कोत्ताय म्हूण आमी कन्फेस कोत्ताय रायट. करेक्ट. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. सो आयचे टिचींग सोगल्याक अंडरस्टँड जालां. हे चारूय जे कडेन आमकां सैतान डिसीव कोत्तो फर्स्ट तो आमकां आमी पळय कन्फेस कोत्ताय आमी जेजूच्या बोळान सोगलें कोत्ताय म्हणटाय. पूण जेन्ना टायम येता तेन्ना म्हणटाय आवय म्हज्यान जायना, म्हाका ती गिफ्ट ना, म्हाका तो टॅलंट ना. आमी कंपेर कोत्ताय. जावचें नाहलें. ना तुवें तें सीड अबॉर्ट कोत्ता आहलो तूं. थँक यू जीसस. करेक्ट. पळय हिंगा आमकां सांगता न्हू स्क्रिप्चर प्रॉवर्ब्सान लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग रायट. आनी हिंगा पळय मॅथ्यू 12:36 आमकां सांगता जे कितें युजलेस वर्ड अनप्रोडक्टीव वर्ड म्हणजे जे देवाच्या उतराक अलायन ना ते आमी उलयताय दिसाक कितले फावटी. थँक यू. करेक्ट. तेंच न्हू आतां आतां आमी हुंचे एरियान आमी रावताय ओके देवाको मागताय आनी आमी म्हणटाय सोगले आमी इतले रोजार कोत्ता सोगले कोत्ता दुसऱ्यांचे आन्सर जाता आनी आमचें कित्याक जायना. पूण देव म्हणटा मोगान आमकां सांगता द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन किपींग हीज प्रॉमिसीस एज सम अंडरस्टँड. तो म्हणटा इन्स्टेड ही इज पेशंट वीथ यू.
तो पासियेसान रावता आणि पेशन्स अँड फेथ गोज हँड इन हँड ट्विन्स ब्रदर आणि तेक नाका आमी वायट रस्त्यार गेल्ली वो आमी आमचो फेथ अबॉर्ट केलोलो वो आमी गिव अप केलोले पूण तेक जाये ए टायमाक आमी आमची मायंड रिन्यू केल्ली कित्याक सोयतान उज्या बाले सोडीत रावतलो न्हय पळय एफिशियन्स 6:11 आमकां सांगता put on all the armor that God gives you so that you will be able to stand up against the devil evil trick म्हणटोर सोयतान एवरीडे रेडी आसता रायट टू फायट या सो आमकांय देवाचें उतर घेवन फायट करूंक जाय रायट आनी हें केन्ना घडटलें ओन्ली जेन्ना आमी आमची मायंड रिन्यू करतलीं देवाचें उतर शिकतलीं आनी देवाचें उतर शिकूनच पावर येता आनी जितले पावटी आमी लॅक उलयता आमी सोयतानाक पदवी दिता थँक्यू जिजस आनी कोणाक कितें शेअर करपाक जाय थँक्यू जिजस येस Thank you, Holy Spirit. Sister Nancy Kotta, Thanksgiving prayer. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, Sister Nancy. Thank you, Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus.